ना चुकीचे पळय परत सांगता आमी आत्ता जे इरिव्होकेबल एनओसी म्हणटा पळय न्ही विजिलन्सान काडलेली ताज्या उपरांत आमी एनओसीचेर कामां करपा खातीर अलाव केली तांच्या म्हणणे आतां तांच्या म्हणणे मान्य ढवळीकरांचें म्हणणे एकच आसा की ते आमी म्युटेशन करून घेवपाचें विदीन द 6 मंथ्स त्या सर्कुलरांत तुमी म्हटलां की 6 म्हयन्यांत म्युटेशन इंजिनियरान करपाक जाय आनी हांवें प्रश्न विचारला आतां बसून हे वर्सभर 2 वर्सां जालीं तुमी ज्यो एनओसी घेता ताजें आजून पसून म्युटेशन कितलें हांव फक्त इतक्याच खातीर आन्सरूच दिवना म्हाका तें हांव फक्त इतक्याच खातीर सांगता कारण बऱ्याचशा जाणांनी एनओसी दिता आनी मागीर अशें की तेंच्यांनी म्युटेशन जें आसा हें रोखडेंच एनओसीत घेवची एनओसीचेर काम चालू करचें पण ताच्या बरोबर तेंच्यांनी म्युटेशनूय करचें गव्हर्मेंटाच्या इंट्रस्टान म्युटेशन करप इतकोच तेज्या फाटीमागचो उद्देश आसलो पूण तें आन्सरूच दिवना म्हाका आन्सर दिवना तुमकां आन्सर दिवना नाल्यार पोस्टपोन बरें आसा बेस्ट वे एक काम करता आत्ताच्या घडीक हो क्वेश्चन जो आसा पळय न्ही वील पोस्टपोन दॅट क्वेश्चन पोस्टपोन केलो तेज्या उपरांत परत हे केलें न्ही पयलीं अबेन्सान दवरलेलें तें अबेन्साच्या उपरांत बऱ्याच जाणांचो म्हणणें की ती कामां खंयचीच जावची ना ताच्या खातीर परत एकदा सर्कुलर इन वर्किंगान हाडलें सो दॅट आमकां बरीचशी कामां डेव्हलपमेंटाची घेवपाक जाय म्हणून आतां हॉलाच्या बाबतींत इट इज ऑल रायट वॉट यू सेड रोड सिमेंट्स आहा थंय तुका प्रॉब्लेम जाता न्ही रे थंय यू शूड अलाव टू डू नाजाल्यार न्ही एट प्रेझेंट तांकां सांगलें न्ही हांवें म्हणजे वॉट एवर द क्लॅरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन दॅट पर्टिक्युलर सर्कुलर हे म्हणटा कम्युनिटी हॉल आमकां मान्य आसा कम्युनिटी हॉला कडेन पूण जेन्ना ओपन स्पेस जेन्ना फाटल्या वता आनी कोण एन्क्रोच करता तो डेव्हलपमेंटाक मागता वीच नॉर्मली इज हँडेड ओवर टू पंचायत जाल्यार पंचायतीचें रेजोल्युशन आसता इतलीं वर्सां तेंच चालू आसा आतां तांणी काडला की एनीथींग वीच यू वॉन्ट फॉर डेव्हलपमेंट नीड टू बी एनओसीत न्हय म्युटेट करून काड हाच्या खातीर सगळें बंद उरलां ताच्या खातीर म्हाका ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट आसा की सद्या ताबडतोब पयलो तो विड्रॉ कर or reply जावनी मागीर we will see what needs to be done. हांव परत सांगता तो जर ते सर्कुलर परत विड्रॉ कर म्हणत न्ही जाल्यार परत प्रॉब्लेम जातलो प्रॉब्लेम काय जावपाना एकूच भाग जो आसा पळय न्ही विदीन 6 मंथ म्युटेशन जें म्हटलां पळय न्ही ताजेर तांकां प्रॉब्लेम आसा हांव तुका सांगता 6 मंथ्स म्युटेशन म्हटलां बिकॉज म्युटेशन जावकूच शकना म्युटेशन कसो जातलो तेका हांव परत सांगता आता जे अपोजिशन लिडरान सांगलें न्ही फॉर द काही प्रोजेक्ट एखादो जर हॉल कन्स्ट्रक्शन करता आसत कोणाय क्यूआरडीच्या अंडर जाल्यार ताच्या खातीर करचें पडटलें मी कितें केलां ना एक सौदाच्या उताराचेर जर टेनंट आसा मुणकार आसा तांच्या घराच्या जाग्यांतल्यान जर पायपलायन वता रस्तो वता तांची एनओसी घेतल्या भाटकाराची घेवना तो इंजिनियर फोंडा पडटा म्हणून तर ह्या सर्कुलरान इंजिनियर फोंडा पडटा म्हणून तर वील क्लॅरिफाय ऑन दॅट सर्कुलर ना सर हो अबेन्सान दवरा पयलीं अबेन्सान जर दवरीत जाल्यार पयलींचो सर्कुलर जो आसा पळय न्ही हो परत इन फोर्स आयलो पूण हो सर्कुलर पयलींचो दिवन वीच इज नॉर्मली गोईंग बाय स्टॅट्यूट जे तुमी नॉर्मल पयलीं करतालो तोच प्रोसिजर एडॉप्ट करा म्हाका दिसता टील आणि स्पीकर साहेब म्युटेशनाक पेपर खंयचे पयशे कोण दितलो कितलेशे दवरा स्पीकर सर आमी पयलीं जो म्हणटालो पळय न्ही